अशें आयकलें की चेअरमॅनान आपल्या पावरान तुमकां सस्पेंड केला अशें म्हणून काडलें. काय खबर ना, म्हाका काय सस्पेन्शन ऑर्डर येवंकूच ना आनी मेळोकूय ना. मागीर काल तो येवन बसलेलो, हांव वचूंक ना. थंय 5:30 उपरांत चावी केली आनी हांव गेलो. मागीर 5:30 उपरांत तेणी तें हें कितें केलां तें म्हाका काय खबर ना. तें लेटर येयलें तुमकां केन्ना 9 तारखेक. हय 9 तारखेक. तुमकां तेणें सस्पेंड बीन करता अशें बीन म्हणून म्हाका केन्ना सांगूंकूच ना न्ही. हांव पेपराचेर वाचलें, म्हाका सस्पेन्शन ऑर्डरूच दिवंक ना, कांयच सांगना. फिजिकली हांवें अशें पेपरार वाचना फुडें म्हाजे डायरेक्टर येयले न्ही हांगा. डायरेक्टर आयले कित्याक कितें खबर, कांय तांकांय खबर ना न्ही. हय, कित्याक एमडीक सस्पेंड करपाची पावर ही बोर्डाची. एज पर बायलॉजान आसा त्या हिसपान बोर्डाक एमडीक सस्पेंड करपाक बोर्ड करूं शकता वीथ एप्रुवल ऑफ रजिस्टर एंड NEDP अशें बायलॉजान बरयल्लें आसा. तें आमकां तेजेर येना चर्चा. हांवें म्हाज्या आज सेक्शन हेडाक आपयल्लें सकाळीं, बाबा तांकां अशें सांगलां कितें ती न्यूज आयल्या ती दॅट इज तुमी दुर्लक्ष करा. बरें, दुसरी खबर म्हणटा ती आतांच 11 काय कितल्यांक 11 11:30 पळय नो कॉन्फिडन्स मोशन 8 डायरेक्टरांनी दिला तेजेर. त्याच लेटर 9 तारखेक दिलें त्याच डायरेक्टरांनी. हय, त्याच डायरेक्टरांनी विठोबा देसाय, असेल्मो फुटारो, राजेश के फळदेसाय, बाबुराव देसाय, राजेंद्र सावळ, धनंजय देसाय, गुरुदास परब आनी नरेश मळी. एड्रेस केला रजिस्टराक, CC म्हाका पावल्या. कळ्ळें न्ही. ती तेंचे इंटरनल, त्याचे भितर हांव ढवळाढवळ करूं शकना की तेजे बादशा हांव करूं शकना. म्हाजे कडेन पावली, हांवें फायली घालून दवरूंक जाय. जेन्ना मिटींग जातली. आता गोवा डेअरीचो चेअरमॅन म्हणटा आपल्याक नो कॉन्फिडन्साचें कांयच मेळूंक ना. नो कॉन्फिडन्साची गरजूच नाशिल्ली. तोंडान सांगिल्लें सुद्दां जाल्यार आपूण देंवोंक तयार आशिल्लो. सो अशें आयकूंक येयलां की नो कॉन्फिडन्स मोशन जालां तुमच्या अगेन्स्ट तुमचेर. ऑफिशियली कांयच येवना, पूण येतलें न्हू. आयलें नो कॉन्फिडन्स कित्याक जाय ताणी म्हाका नाका तोंडान सुद्दां सांगलें जाता. हांव थंय चिकटून बसपाक येना. ताणी म्हाका आपोवन हाडला. ताणी म्हाका आपोवन हाडून सगळ्या लोकांक म्हाज्या हेणें मतां पडलें. तांकां चोर म्हणूनच वळखताले. हे आमचे म्हाजे बरोबर आशिल्ले, तांकां चोर म्हणून वळखताले. पूण हांवें दूद सोसायटीच्या मेंबरांक सांगलें की हे चोर न्हू, चोर दुसरो कोण तरी आसता, तो सोदून काडया. आनी तो सोदून काडटा आसतना म्हाका आतां हे अडथळे येता. आतां चार्ज ताका दिवपाक जर तूं जर तो कार स्टेटमेंट दिता आपूण क्लीन, आपूण हें तें म्हणून भाशणां मारतालो. हांव म्हणटा तूं जर क्लीन जाल्यार तूं आतां चार्ज दुसऱ्या कडेन कित्याक दिना. तुजें अशें कितें दडलेलें आसा त्या कॅबिनांत. हय, आनी पुलीस धाडल्या खंय. पुलीस कित्याक जाय रे. थंय कितें कोण मारामारी करपाचो आसा. सो त्या इज ए मास्टर मॅन्युपुलेटर. रजिस्ट्राची लेटरां सुद्दां मॅन्युपुलेट केलें ताणें बोर्डा कडेन हाडटा आसतना. मॅन्युपुलेट करून काल ताणी त्या विजयाक डिस्कॉलिफाय केला. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.